अलेक्स सिक्वेराक मंत्री केलो आणि एक गजाल एक्सपोज झाली। मंत्रीपदाची डिला करूनच काँग्रेसीच्या ते 8 आमदारांनी भाजपात प्रवेश केलो। कसल्याच शर्तीचेर भाजपात आयिल्ले नात हे मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष आणि 8 आमदारांचे विधान ताणीच खोटे थारायले। परतून एक फावट हे सगळ्यांनी जनतेक पिशान काढले हे सिद्ध जाला। मात फकत सिक्वेराक मंत्री करून निभावतले काय कितें तर अजिबात ना। आणि दोगांक तरी मंत्रीपदां मेळटली हे नक्की, फकत आयज मेळपाची फाल्यां मेळटली इतलोच कितें तो फरक। राजीनामो दिल्ले निलेश काब्राल आणि खासदार मंत्री श्रीपाद नायकान हाचे संकेत दिल्यात। आनी भाऊ कितें चेंजीस जावपाचे आहा सध्या ना, मागीर जावं शकता फुडें। अरे जेन्ना तुका आपयता, म्हाका खबर ना कित्याक आपयता, आनी तुका सांगता की तुका सॅक्रिफायस करूंक पडटलें, म्हाका पयलीं आंग काडलें आनी तुका सांगूना म्हणजे आनी 3-4 जाणांक सांगला म्हणपाक लागलें। सो मागीर हांवें म्हणलें हांव परतून येवन सांगतलो। सो सॅक्रिफायस आनी मागीर रिक्वेस्ट इज अ डिफरंट मिनींग। 5 राज्यांचो वेंचणूक निकाल जाले उपरांत राज्यात मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल जातले हे निश्चित। आनीक 2 जाणांच्यो विकेटी पडटल्यो आणि 2 नवे मंत्री जातले। निलेशाचेर हावळ आयिल्ल्यान सरकारांतल्या 3-4 मंत्र्यांच्या पोटात आतांच गोळ आयला। भ्रष्टाचाराचे मोठे आरोप जाल्ले एका मंत्र्याक देंवोवपाचेर भाजपात 2 गट जाल्यात। एक गट ते मंत्र्याक देंवोवपाची मागणी करता जाल्यार दुसरो गट ते मंत्र्याक साल्वार करपाक पेटला। मजगती आपले मंत्रीपद साल्वार करपा खातीर आपल्याक खंयचे समाजाची बीन गरज ना म्हूण काब्रालान फंड मारिल्ले। मंत्र्यांक टार्गेट केले, त्यांचे समाज त्यांच्या फाटल्यान उभे रावले। ते खूप फावटी त्यांनी प्रेसूय घेतली तेजे जेन्ना खबर येता दिसता तुमकां तुम्ही समाजाचे ना हाडून तुमकां हे जालें ना तशें काय ना पळय। समाज हे सगळे गोष्टी कितें आसता पळय, हे इट इज पीपल फॉर द विकर सेक्शन। विकर म्हणल्यार जो भिता, हांव भिना। मायकल म्हणटा आमी रेसीर आसात। दिगंबर कामत म्हणटा आपलो उद्देश अलेक्साक बेगीन मंत्रीपद मेळचें म्हूण आशिल्लो। ताचे विचारल्यार तो आजून ताच्या देवाक फुडें काडटा। मी अलेक्साक बेगीन जावप हो म्हजो मोटिव आय फुलफिल दॅट मोटिव। सो आर यू इन द रेस? गॉड नोस। फुडल्या मागीर पण तुम्ही रेसीन ना? आम्ही सगळे रेसीन असा रेसीन येत न्हू फुडले रेसीन। See, our thing should never stop. See, dreaming of becoming something, nobody should stop. So in politics, as a MLA, I should never stop dreaming of becoming a minister or chief minister or anything. So you have to keep on working hard. So that is what we are doing. एकंदर पळयत जाल्यार गोंयचें राजकारण म्हळ्यार फकत खुर्चेचो खेळ जाला आणि अलेक्साक मंत्रीपद ही ह्या खेळाची सुरवात। काँग्रेसींतल्या 8 आमदारांक सरकारान सामावून घेतना भाजपाची कसरत जाल्ली दिश्टी पडटा। जांकां मंत्रीपदा वेल्यान काडल्यात वा फुडें काडटले तांचो सद्याक तरी बंड करपाचो प्रस्नूच येना, कारण बंड करून वतले खंय। आता सगळ्यांचे लक्ष लागलां ते 5 राज्यांच्या वेंचणूक निकालांकडे। वो निकाल म्हळ्यार 2024ची सेमीफायनल। तो मेरेन राजकी घुसमट आणि तडजोडी ह्यो चालूच उरपाच्यो। गोमंतक टीव्ही खातीर विश्वनाथ नेने।